दोन मृतांच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे थीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा दोन मृतांक तांणी म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितलेय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नुस्ते पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताचे जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपट बदला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बदला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बदला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो आनी तोच तांकां दुकोळ्याच्या काळार दानां दितलो. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बदला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपट बदला. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्ल्यो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पळय जाल्यार दोगवी आंगवली नेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हांणी तिका विचारलें, बाय,
तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव आजून बापा सुरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदलीन गेली आनी आपणा सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या सोम्याक खंय व्हेला आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो. मारिया मागदलेनाक जेजू समाधीन मेळूंक ना म्हूण ती खोंती बरी जाता आनी रडटा. तिणें जेजूचो मोग अणभवलोलो आनी मोग केलोलो तो जेजू आतां सांडलोलो. अशेंच कितें आमच्या जिवितांत जाता. आमी अवघडांक, प्रश्नांक, पिडेक आनी दुखींक सांपडटा तेन्ना जेजू ना सो आमकां दिसता. पूण अवघड परिस्थितीन पर्यंत जेजू आमकां लागींच आसता. पूण दुखांनी बोल्लोले आमचे दोळे पुसूंक भावाटाचे नदरेन जेजूक पळोवंक गरजेचें. आमच्या भावाटा वरवीं आमच्या भाव भयणीचो बरवसो जिवो करूंक आयज आमकां जेजू आपयता.